भक्तिकानो बळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराई जावन संभ्रमच्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. कश्ट म्हणटना आमकां बेजाराई, निरासपण, दुबाव हे सगळे मतीक इजा दितात. केदळां ह्या कश्टांतावन पळापळ घेवची म्हूण आमी पेचाडटा. आमच्या जिविताचे व्हड कश्ट म्हणल्यार मोतीची आनी कुडीची पिडा. पिडे वेळार देवाची नाआजरी आमकां भोगता. पूण भावार्थाचे नदरेन पळयले तर हे कश्टच आमचो खरो शेवट जोडूंक आमकां मेळटा कशी उपकारतात. ल्हान फूल सान तेरेजाची चिनी तरावल कश्टांनी गुंतलली. ल्हानपणायेर आवयचें मरण, आपल्या मोगाच्या भयण्यातावन वेगळा जाल्यार बापयची मानसीक पिडा, कवेंतांत हेरातावन मेळिल्लो तिरस्कार, केवादीची पिडा आनी आत्मीक जिवितांत सुखीदाड हे कसलेच कश्ट तिका देवातावन मेकले करूंक शकले नात. तिने तिचे कश्ट नश्ट जावंक सोडिनासतना पत्क्यांच्या सलवासवां पासत समर्पिले. तिची मेलपांगत घेवन आज आमी कश्ट जायनाये नश्ट म्हणलो विशय नियाळ्या आनी पिडेस्ताचे जतनेक आपले जिवीत समर्पिल्ल्या सर्व भलायकी शेतांतल्या वावराड्यां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच ह्या मिसाचे तेसांव दिल्ल्या पासती मागया. आतां आमी सर्व उबी रावून प्रवेश गीत गावचे मुखार मिसाची बलिदाना प्रारंभ करुया. उबी रावया. सुम्या तुझ्या या मंदिरात, सुम्या पिटूच्या कुणीता, स्तुती तुझी गायता आमी तुर्बे नादा, भक्ती नुर्बे माना. मुगाळ बापूय तू आमचो पाट आधार तुझो, विज्ञान वारानी रंगसो लाभय सांगा तुझो. सुम्या तुझ्या या मंदिरात, सुम्या बिटूच्या बलिदान, स्तुती तुझी गायता आमी तुर्बे नादा, भक्ती नुर्बे माना. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. बाळूक जेजू ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, बाळूक जेजून आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण मागोवंक आमी हांगासर आसा. आनी फेस्ताक तयार जावन आयच्या दिसा आमी काडचें ल्हानशें मेट जावन आसा कश्ट जायनाये नश्ट. आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत येवचे ते कश्ट देवाक समर्पण बरें जिवीत जियोवंक जाय आसची ती कृपा मागोवंक आमी हांगासर आसा. खंडीत जावन जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमकां रचलेलो देव खंडीत आमकां सांडचो ना. आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टा वेळार जावं दी वा आमच्या कुडीक आयिल्ल्या त्या पिडे वेळार जावं दी, तो आमच्या सांगाता आसा म्हणलो भावार्थ आमकां मुखार सून व्हरता. तर असलो विश्वास आनीक घट करूंक आमच्या जिवितांत आयिल्ले ते कश्ट पिडा शिडा नश्ट जायनाये वावरूंक जाय अशी कृपा मागया. जर तर आमी चुकल्या तर देवा लागचें, एकामेका लागचें बक्षाने आमी मागया. काळजांत दूख धरतेल्या बोक्साने दिवच्या तुका बापान धाडला.
Somjaka kultka, somjaka kultka, somjaka kultka. Tumpat kyang kapong kahaylay, Krista ka kultka, Krista ka kultka, Krista ka kultka. आमची खातीर विनती करच्या तुम देवा बापाच्या उजव्या हात बसलाय सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर सर्वपदवीदार देव आमची काकलत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन. प्रार्थोया थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्यो गरजो ह्या तारे मुखार आमी दवरया आमच्या कुटुंबांत जर तर विविध पिडेक वळख जावन कश्टोंची भाव भयणी आसा तर वा आमच्या शेजारा आसा तर तांकां सर्वांक ह्या तारे मुखार आमी दवरया. प्रेतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची घोटसाण साकुंदा दोशी जावं आनी सरकार तुज्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोषाची संपन्न भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून रोमाघरान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता आनी तिरासण आमच्या भरोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. कित्याक आमकां आनिकी कितेंच करूंक शकत नातिल्ल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचे उतर हें देवाचे उतर Servis permuso kuli kais maka unina Servis permuso kuli kais maka unina Servis permuso kuli kais maka unina पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपूण व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता Servis permuso kuli kais maka unina आपल्या
नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. Servisfor vår sokomi, kais maka unina. Servisfor vår sokomi, kais maka unina. Alleluia, 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 alleluia. तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका येसुया. जेजू म्हणालो, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. देवाचें उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. ಕಷ್ಟ ಜಾಯಿನಯೇ ನಷ್ಟ. ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಆಗದಿರಲಿ नसता. हें जावन आसा आमी काडचें आज धाकटुलें मेट. ल्हान ल्हान मेटांनी बरवशाची जीण जियोंक आमचें प्रयत्न. बाळूक जेचो तें म्हज्या मोगाळ भावानो न्ही भयणीनो. एक फावटी एक कुंभार पॉटर म्हणटा आमी एक मातयेचो दिवो करच्याक माती सोदून गेलो खंय. आनी माती मेळटस पिकास कोरें खणगोवन तो कोंडूंक सुरू करता आनी माती बोबाट मारता. अशें तूं करिनाका. तुवें अशें केलें तर हांव भुमीत हांव वेगळीं जातलीं. पूण कुंभार मावून जालो. माती घेवन इल्लें उदक घालन पांयांनी गुड्डावन माती मोव करूंक लागलो खंय. आतां परत माती बोबाट मारूंक लागता. म्हाका कित्याक ही शिक्षा? हांवें कितें चूक केल्या म्हणून ही शिक्षा म्हाका तूं दिताय. उपरांत एक बरें दिवो कर्ण मातयेचो दिवो कर्ण आनीक घट जावच्या खातीर उज्यान तो लागता खंय. आतां मातयेची बोबाट आनीक चड जाता. ही कित्याक म्हाका शिक्षा म्हणून रडोंक लागता खंय. पूण कुंभार मावून रावता. उपरांत ताका रंग दिवच्या खातीर आनीक सोबाय दिवच्या खातीर पेंट दिता आनी वयर आल्तारीर दवरून दिवो पेटयता. आतां मातयेक कळटा की जर तर हांवें ह्या भुमीतान वेगळें जायनातलें तर कुंभाराच्या हातांत म्हाकाच हांवें दिनातलें तर हांव ह्या आल्तारीचो मान आज घेतिनातलीं.
मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कश्ट वता आसतना आमी कंगल जाता, निराशी जाता. म्हाका कित्याक हे कश्ट म्हणून आमी थोडे पोटी पुरपुरचें आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांनी विविध तरांचे कश्ट आसात. एकलो आर्थीक परिस्थितींत वा त्या समस्येन पडला तर आनी एकलो मनीस पयशे दिल्ले पाठीवे नासतना कंगल जावन कस जाता. आमच्या कुटुंबांनी थोडी जोडी भुरगीं नांत म्हूण कश्ट जाता तर आनी थोडी भुरगीं आमचे उतर प्रायर आमचे जतन करचे कोणूच नांत म्हणून करगतात. ल्हानशें भुरगें इस्काला वेता आसतना शिकोवंक कश्ट जाता तर डिग्री जोडून काम नातले कश्टोवचे युवक युवती आज मस्त जाण आसात आमच्या मदें. जर तर एका कुटुंबांत पिडा शिडा आसा म्हूण करगतात तर आनी थोड्या कुटुंबांनी उतर प्रायेक पावुल्ल्या त्या उतर प्रायस्त भाव भयणी तावन थोडे पोटी ती निंदा ती शिरापची उतरां आयकून कश्ट जातात. सबार कश्ट आसात. पूण आमचें सवाल अशें आसा की हे कित्याक कश्ट, म्हज्या कुटुंबाक कित्याक हे कश्ट, हांवें कसली चूक केल्या, देव नांगी, देवाक दिसनांगी, असलीं सवालां खंडीत जावन आमच्या मतीक येतात. ह्या सवालांक जापी सोदून वेता आसतना आमच्या समाजींत जावं पुरो वा विविध धर्मांत विविध जापी मेळटात. एक धर्म म्हणटा जर तर तूं कश्ट जाताय तर तें तुजें आदल्या जल्माचें पाताक देखून. आनी एक सिद्धांत म्हणटा जर तर तूं कश्ट जाताय तर पेलाचो शिराप तुजेर आसा देखून. आनी एक धर्म म्हणटा कश्ट वा संकश्ट पिडा शिडा ताचे तान तुवें पयस आसा जंय ताच्या लागीं सुद्दां तुवें वचोंक नजो म्हूण सांगता. आनी थोडे आमच्या भाव भयणी म्हणटात तुका कोणी माट केला जावं पुरो म्हूण. नेंगी विविध तरांची जापी आमकां मेळटात. पूण आमचे कश्ट हळू करचे जावं पुरो, कश्ट पयस जावचें कितेंच दिसना. तर मोगाच्यानो देवाचें उतर कितें म्हणटा, आमकां क्रिस्तांवांक देवाच्या उतरांतल्यान मेळिल्लो संदेश कितें, सांतेरेस कितें म्हणटा, ह्या विशीं नियाळ करूंक आमी थोडो प्रयत्न करया. आयचो विशय जावन आसा कश्ट जायनाये नश्ट. जें कितें आमच्या जिवितांत येता, जे कितें कश्ट आमी सोंसता ते नश्ट करनासतना बगर त्या कश्टांतल्यान भरपूर उपयोग जोडून आमचें जिवीत रुपीत करूंक आयची लुतुरची आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्यानो जर तर देवाचें उतरा वयर आमी नियाळ केलो तर इजिप्तांत मोइजे आपल्या परजेक इस्रायल घरांक पाटी माय गांवाक पाटी हाडटा आसतना ताणें विंचलेली वा देवान विंचलेली ती वाट आमी जर तर किलोमिटर पळयलें तर इस्रायलांत इजिप्ताक फकत 400 किलोमिटर. त्या दळांच्या कालार सोलोन वेचें चिंतया 11 दीस लागते कोण ना, 11 तावन 15 दीस म्हूण येत. पूण देवान काडलेली वा देवान त्या लोकांक विंचलेली वर्सां कितलीं 40 वर्सां. हे जेजू म्हज्या नेंगी 40 वर्सां कित्याक त्या लोकांनी पुरपुरलें आसा. आमगे अरण्यांत कित्याक तुवें जिवेशी मारूंक वा आमी हांगा मरूंक म्हूण आपोवन हाडलां हिंगी, दुसरी वाट नातली गी. आमकां कित्याक ही शिक्षा, हांगा खावंक ना, जेवंक ना, पियोंक ना, कितेंच ना. देव मावून आसलो, देव उलयना. जेन्ना तांकां गरज आसा वा तांकां भूक लागता तो खाण दिता, पियोंक दिता, पूण तो उलयना. पूण मोगाच्यानो देवान त्या वाटेंत वा त्या अरण्यांत त्या मरुभुमींत जर तर त्या परजेक हाडलें तर ताका कारण आसा. God has never brought them to their promised land without purpose. म्हणजे त्या वेळार त्या 40 वर्सां अवधेंत देव इस्रायल परजेक तयार करता. God is training them. देव तांकां तयार करता, ट्रेनिंग दिता. तांचे मदें एकवट नातलो, तांचे मदें पुरपुरे आसले, शिरापतालीं तीं देखून देव तांकां प्रिपेर करता, तरबेती दिता. जेन्ना तुमी माय गांवा पावतात थंय तुमी आचाकी वर्ते कश्ट सोंसतल्यात ताका तयार जावन तूं आज ते कश्ट सोंसो. जेन्ना तूं आज कश्ट सोंसताय तुजे त्या दाळाचे मुखार येवचे ते कश्ट सलीस आसतले, तुका ते फुड करूंक बोळ आसतलें, तुजें तें एक उर्बा आसतली. देखून देव तांकां प्रिपेर करता, तरबेती दिता, तयाराय करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा
आनी मोगाचें न्हू सांग पावलो हें पत्र बंदेंत आसतना बरयता तसो कश्ट सोंसता आनी म्हणटा की तुमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुमच्या कुटुंबांत वा पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार तुमी घबरचे न्ही पगार संतोश पावा म्हणटा आमी संतोश पावूंक जाता गे धाकल्याक म्हणजे जिवितांत जर तर कश्ट आयले तर आमी साबार पोटी रोडून बसलें आसा आमी संतोश पावना पूण सांग पावलो म्हणटा संतोष पावा कित्याक जेन्ना तूं संतोष पावताय म्हणजे आयिल्ले कश्ट मोगान स्विकार करताय तेन्ना तुजें तें तिरासान येता यू बिकम स्ट्रॉंगर तूं बळवंत जाताय मात्र न्ही ती तिरासान तुका सोंसणीकाय दिता इट मेक्स यू पेशंट साबार पोटी आमी चंचल जाता आमचें तें रेस्टलेस म्हणटा आमी ती सोंसणीकाय जाय तर आमी ह्या कश्टा मुखांत गेल्यार मात्र ह्या कश्टांचे वाट आमी धरल्यार मात्र आमचें ती तिरासान येता आनी तिरासान कितें करता सोंसणीकाय कितें करता आमकां बरवशाची परजा करता वी बिकम पीपल ऑफ होप देखून आयच्या जुबल वसू संदेशान आसा बरवशाची यात्रीक आमी मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू आपल्या निमान्य त्या जिवना वेळार आपल्या शिसांक उद्देशून उलयता आनी थोड्याच घडये मुखांत वेळार वा थोड्याच दिसांनी तो तांचे तोंड पयस वेसो आसा उत्तेजनाची ती उतरां दिता तो तुमी भिये नाकात संवसार तुमकां खंडन करतलो तुमचे वयर धाड मारतलो पूण तुमी भिये नाकात कळवळ नाकात बगार म्हजे वयर सत्मो ना बेविश्वासी जायनाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा ही जावन आसात उत्तेजनाची उतरां आनी तीच उतरां म्हाका आनी तुका ह्या सकाळींच्या वेळार सांगूंक आश येता सांत तेरेसाच्या जिविता वयर ल्हानशी नदर आमी घालची तर मोगाचें न्हू तांचें कुटुंब दुबळें कुटुंब म्हूण येत तेरेज जल्मोच्या दीस तांच्या कुटुंबांत मरणाची वातावरण आसली 4 जाणां भुरगीं तीं धाकटुलीं भुरगीं आसतना सरल्यांत आनी सांत तेरेज 11चें भुरगें 9 जाणां भुरगीं तीं तेरेज ल्हान आसतनांत साबार पिडेक वळख जाता ताची आवय बरयता गे परत परत आमचे ल्हान तेरेज थापाक खोंकलेक वा तकली पडापडक तसले ह्या पिडेक वळख जाता म्हणून ल्हान आसतनांत ते कश्टली मात्र न्ही दीस वेता वेता आसतना फकत 4 वर्सांचे भुरगें आसतना तेरेज आपल्या आवयक वगडायता आपली आवय देवादीन जाता एका भुरग्याक आवय तावन वेकले करचें म्हळ्यार खंडीत जावन कुशलाची गजाल न्ही दुखीची संगत ती कोणाक आवयचो मोग मेळो ना तांच्या लागीं विचारा आवय नातल्यार जिवीत कसलें म्हणून आनी तेरेजी ह्या कश्टा दुखीच्या दिसांनी आपली ल्हानशी मेटां काडता मुखार वता आसतना ताणें ताच्या वैट भयणीक आपली आवय करून घेतलें पूण ती भयण कोवेंताक भरती जाता घराच कोणूच ना ताचो मोग करची वा ताका वेंगून धरची कोणूच नांत परत कश्ट परत ते काळजाचे आटाविटे म्हूण येस तेरेजी थोड्या वर्सां उपरांत कोवेंताक भरती जाता थंयसर परत कश्ट थोडीं प्रायवोन सिस्टरां जावन पुरो ताची सांगाती सिस्टरां ताका इन्कार करतात हें ल्हानशें भुरगें हाचें हांव कितें साथ दी जायत कसलें काम करूंक हें सकत भुरग्यां तावन काम करूंक की तांकां मोन आयलें ना इट्स अ युजलेस थिंग म्हूण सांगून थोडीं उद्गारतात पूण तेरेज कश्ट जाता इमोशनली शी बिकम्स वीक एंड वीक पूण मोगाचें न्हू देव सांगाता आसलो थोड्या वर्सांनी आपलो बापूय सरता कोवेंतान सांत तेरेज आसतना बापूय सरता म्हजो राय आनी ना म्हणून उद्गारता तेरेज जर तर एका चेडवा भुरग्याक बापायक वगडावचें म्हळ्यार खंडीत जावन दुखीची गजाल थोडे फावटी ही दूख मोतींत आजुनूय आसा साबार वर्सां जाल्यान जावं पुरो बापूय सोडून पूण थोडे फावटी चेडवा भुरग्यांच्या त्या जिवितांत जर तर बापूय देवादीन जालो तर ती दूख तांकां परत परत कश्टां काडटात आनी आखरेक तेरेज टीबी वा क्षयरोग म्हणल्यार त्या पिडेक वळख जाता रगत वंगता
कष्ट येता त्या बेड्डार वळवळता आनी आपले कितें आयकता तेरेज ताच्या मोरणाची घडी लागीं पावल्या म्हणटा आसतना उरलीं सांगाती सिस्टरां डिस्कस करना आसात आमी श्रद्धांजलींत कितें म्हूण उलोवचें तेरेजान कांय व्हडलें कामां केल्लीं नात व्हडलीं आसर्यां केल्लीं नात महात कार्यां केल्लीं नात आमी कितें म्हूण उलोवचें श्रद्धांजलीच्या त्या वेळार कसलें जावं पुरो सांत तेरेजाची मनस्थिती चिंतून पळयात पूण मोगाच्या न्हू ताणें घेतली ती वाट जावन आसा देवा ती संपूर्ण वा देवाक संपूर्ण लब्धून रावचें पुरपुरना वा शिराप मान सकडांक गळे सोबून ताचें जिवीत तें वापरना बगार म्हजे कश्ट जर तर नश्ट केले तर म्हाका कोणून सुचरित्रेंत उडास दवरची नात बगार जर तर हांवें म्हजे कश्ट उपयोग केले तर इफ आय प्रॉफिट फ्रॉम दीस सफरींग आय विल बी रिमेंबर्ड म्हूण चिंतास तेरेज आनी जर कश्ट आयल्यात जें कितें तें आटाबिटे भोगता तें सर्व देवाक समर्पण दिता आनी काल्तिमान घालता आनी तेंच करूंक आज तेरेज आयची लितुर्ची आमकां आपोवणें दिता तर मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ही कश्ट आसात तर आमी कशें फुडें सरचें 3 लिसांव आमी शिकया आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार पयलें लिसान जावन आसा कश्टांत वा पिडेशिडेंत बरेंपण आसा लेट अस लूक फ्रॉम दी आयज ऑफ पॉझिटिव्ह आयज जेन्ना हांव म्हज्या दोळ्यांनी वा पॉझिटिव्ह जावन हांव पिडेक वा म्हज्या आयिल्ल्या कश्टांक देखता तेन्ना बरेंपण हांव पळोवंक शकता जर तर हांव नेगेटीव जालो तर खंडीत जावन आमचे पुरपुरे आनी किसड जातात न्ही आमी दुसऱ्यांक किरकिर करचे आनी किसड जाता उतर प्रायर पिडा आयिल्ल्या वेळार जर तर आमी आमच्या पिडे वयर आमचें गमन दवरलें तर आमी सगळ्यांक पुरपुरून आसता जर तर देवाची खुशी देवान म्हाका ल्हानसो खुरीस दिला हो घेवन हांव मुखार फुडें सरता चिंतून आमी गेल्या तर सगळ्यांक बेसांव जाता देखून पिडेंत वा कश्टांत बरेंपण आसा देव हाच्या मुखांतर म्हाका प्रिपेर करता मुखार आनी की व्हड जावंक पुरो व्हडलें एक संगत म्हज्या जिवितांत येता जावं पुरो हाचे की व्हडले कश्ट येता जावं पुरो ताका देव म्हाका आजच प्रिपेर करता म्हूण जर तर आमी चिंतलें तर आमच्या पिडेंत आमच्या कश्टांत आमी बरेंपण सोदतले हांव मात्र मोगाचें न्हू दुसरें लिसांव जावन आसा जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात पिडा शिडा येता म्हज्या कुटुंबांत आर्थीक समस्या येतात तेन्ना आमी देवातान पयस वचचें न्ही देवाक सांडचें न्ही देवाक पुरपुरचें न्ही देवाचें अचिरपण सवाल करचें न्ही बगार ते सर्व कश्ट दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरचें दाखल्याक सांत तेरेज म्हणटा म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हाका म्हज्या सिस्टरांनी पुरपुरल्या वेळार म्हाका खंडन केल्ल्या वेळार हांव ते कश्ट देवाक समर्पण म्हणलें म्हजें हें धाकटुलें मीस म्हजें एक ल्हानशें मीस सुम्या तूं घे जर तर ह्या मिसा मुखांत्र ह्या म्हज्या कश्टा मुखांत्र तुका समर्पण करन तूं जर तर ह्या कश्टा मुखांत्र कोणाक बरें बरोवंक करूंक आशेताय तर कर सुम्या जर तर पुलगोत्रींत साबार आत्मे आसात तांकां मिसाची गरज आसा तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हजे कश्ट जर तर हांवें तांकां अर्पण दिलें तर मोगान स्विकार करून जर तर अर्पण केलें तर मोगाचें न्हू तुमच्या नांवार एक आत्मो सरकार पावतलो अभिमानाची गजाली सांपूर आमच्या कुसनांत आमी काम करता आमच्या वाठारांत आमच्या कामा तळार आमी काम करता पुरपुरचें नाका लेट्स नॉट बिकम नेगेटीव पीपल तें घेवया स्विकार करया देवाक आमी समर्पण दिवया पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी वापरया आनी तिसरें लिसांव जावन आसा देव आमच्या कश्टां वेळार आमच्या सांगाता सोलतलो म्हणली विश्वासपणाची ती जिणे आमी जिवया साबार पोटी आमी दुबावता देव नांगी देव कित्याक आपली काकुळती दिश्ट मुजेर घालिना म्हूण आमी सवालां करता आसता तसलो मनोभाव आमी पयस करया देव आमच्या सांगाता आसा म्हणली पातीनी आमची जावं दी इस्रायल परजे सांगाता देव आसलो तो मौन जावन आसलो पूण तांच्या सांगाता आसलो बसयल्या गांवाक ताणें सबितान पावयलेलें आसा त्या कुंभारान ती माती घेवन ते मातयेचो दिवो करता आसतना कुंभार मौन आसलो पूण मातये सांगाता आसलो तशेंच देव म्हाका आनी तुका कश्ट धाडल्या वेळार देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणली ती पातेनी आमची करून घेवया
तेन्ना मात्र आमच्या जिविताक एक अर्थ आसतलो, आमचे कश्ट नश्ट जायनात. असलें एक जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. तेच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. स्वीकार तुक मोकाळ बापा पूर आमच्या वावरासून. स्वीकार तुक दयाळ बापा मोग आमच्या काळजासून. सोपी सुंदर प्रकृती दिसल्या फुला फुलांनी ती नेटयाय. सूर्योसन केत्रां आकाशो बोलाय. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या. सूर्योसन केत्रांनी आकाशो बोलाय. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्या. स्वीकार तुक मोकाळ बापा पूर आमच्या वावरासून. स्वीकार तुक दयाळ बापा मोग आमच्या काळजासून. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानतात असलें जावन मागात. तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकानी मैमीक आनी आमच्या केपोची दुखावा सर्विस्फोट म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगर आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी बेडे दांवती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेसूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देन वासुया. वैश्यामी करून पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदराने ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फैद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचे ससने येवजन वक्तें केले आनी तो सगळ्या स्वर जेसो उजवाड म्हूण दाखयले. आनंद पोत तुजो आमच्या विनाशी सैबान दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण परजळले आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदार बारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Puvit, 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 darbarasu सर्वेस्पोर तू. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सकी तुकाचे सकी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावे येता ताकाचे सकी तुकाचे सकी तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी अंतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्ते कराराचे रगत. पातकाचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीठ पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. मौनपणी कुटुंबांत अंतरलेले जुडास काडून तांचे खातीर एक घडीभर मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. अवकां मरी देवाचे मये संगाती, भगेवंत जुजे तिचो पती, भगेवंत दमदत्ता आनी सवक आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमकां कश्ट आयल्या वेळार ते कश्ट नश्ट जायनाय सांबाळूंक जाय अशी कृपा जेजून शिकयल्या त्या मागण्या मार्फत आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार सत्ता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोश नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. गरज उरती पुदवेली महिमा
ससनाच्या ससना समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळ्यास माया म्हाका सुगर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराची पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपिल्लेली आमी सर्व सुभागी सुम्यान तुमी म्हज्या भितर म्हज्या म्हाका पवना तुमच्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुझ्या कष्टा मुखांतर म्हज्या कष्टांक तुवें अर्थ दिलाय सोम्या म्हाका बरवसो दिलाय संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो म्हणून तुवें बसायलय मात न्हय ह्या उंड्या रुपार तूं म्हज्या काळजांत आयलाय येताय म्हण हांव सत म्हणटा सोम्या Ergan Somya. Thank you, Lord, for loving me. Ergan Somya. Ergan Somya. तू म्हाका केदींच सांडिनाय आनी सांडचो नाय थोडो वेळ तुझे संगी करसूंक हांव आशेतां सोम्या सोम्या तूं जणाय म्हाका तुजे वेंगेची उब हांव भोगता मुझे सर्वस्तु का उक्ते दवरता तुका जाय तशे सलय म्हाका सौम्या तूं जणाय म्हाका तुजे वेंगेची उब हांव भोगता मुझे सर्वस्तु का उक्ते दवरता तुका जाय तशे सलय म्हाका
सुम्या तूं जाणाय म्हाका आनी तुज्या विशयान थोड्यो संगती हांवें जाणा सुम्या आनी तांतली एक संगत मीत मेर नातलो तुजो मोग म्हजो सगळो फुडार हांव तुज्या हातीन सोडतां सोम्या कित्याक तुज्या की बरो इश्ट तुज्या की बरो आसरो म्हाका कोण सुना सोम्या सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्व सुखा उगते दवरता तुका जाय तशे सलय म्हाका सौम्या तूं जाणाय म्हाका तुजे वेंगेची उभाव भोगता मुझे सर्व सुखा उगते दवरता तुका जाय तशे सलय म्हाका तुका जाय तशे सलय म्हाका तुका जाय तशे सलय म्हाका प्रार्थोया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देवी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून ओदीन वचनाचो यत्न संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचना विश्वासान वसारून सरगार तुका ससनाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सरपदवेदार देव बाब आनी पौत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वड उपकार दय करून बसा गुड मॉर्निंग भोवन आनी भयणीनो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन 5व्या दिसाचो 9वेचो दीस आमी संभ्रमते आसां कश्ट जायने नश्ट हो विशय घेवन सर्व नर्सांचो दाक्तेरांचो आनी पिडेस्त भाव भयणीचो जुबलेव आमी आचरण करता पिडेतावन मुक्ती जोडिजे जाल्यार आमकां देवाचें बेसांव जाय सांगतच आमच्या नर्सांचो दाक्तेरांचो तशेंच इतर आमच्या शुश्रूशा करच्यांचो मेडिकल हेल्पाचो आमकां गरज आसा ही तांची सेवा आमी वाखणटाव मानताव आनी तांकां आज शाबसके पाटयत आसतना तांचे सेवेंत धदोसकाय आनी तृप्ती मेळोवन दी बाळूक जेजू तांचें कुटाम तांचो वावर सुफळ करून दी म्हणून ह्या दिसा आमी मागतां हांगासरी तुमी जायतीं जाणां नर्स आसात दाक्तेर आसात मात्र न्ही पिडेस्तांची सेवा साकरी करची आसात तुमचेर सुमेस्त तांचेर देवाची आशिर्वाद मागतां आनी ह्या जुबलेवाची सुभाशय तुमकां पडयतां घट्ट 2 ताळयो ह्या सर वर्गाच्या लोकांक भोवन आनी भयणीनो आयच्या ह्या 5व्या दिसाच्या पयल्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानदेक बाब विशान विनू मोनीस ते कीर्ती न्ही मूर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डದು म्हणून तांच्या उलोवपान आमकां समजलें ते प्रस्तुत जगळूर म्हणच्या जाग्यार मिसां वावर करते आसात खंयच्या गांवांत जगळूर म्हणटाना जगळा सड कितें
तो गांव शिवमोग्गा DSCZेक येता शिवमोग्गा DSCZेंत पूण दावणगेरे डिस्ट्रिक्टान आनी थंयसर हांव एक वर्स आसलो त्या देखून थंयची परिस्थिती बऱ्यान वळखता हांव एकच एक काथोलीक ना एकच एक काथोलीक नातुरलो आतां 2 कुटुंबां जाल्यात आनी आमी पाद्राबानीन समीस भेटयचे थिंगाय सदां मिसाक येनात आनी गांवांत हांव न्हू म्हणजे पेंट म्हूण कितें आमी म्हणूं येता त्या पेंटेंत हांव न्हू हळ्ळेक म्हळ्यार हळ्ळ्यो मस्तू पयस आसात पयस वचोचे जाल्यार बसार वचोचे प्रायवेट व्हेकलर आसता जाल्यार ओके ना तर बसाक राखचे 1-2 घंटे बसाक राखचे राखले उपरांत जे खंय तूं हळ्ळेक वेताय थंय त्या मेन मार्गार देंवोन परत्यान हळ्ळेक वचोचे जाल्यार 1-2 किलोमिटर चलून वचोचे असली परिस्थिती थंय आनी थंयच्या गांवांनी हांगासर SRA सिस्टरांय आसात तसलो मिस्सांव वावर तीं करतात आनी थंयच्या हळ्ळेक वचून थंय भुरग्यांक फ्री कोचिंग दिवचें थंयच्या स्त्रियांक तांच्याच पांयांनी उबे रावचे खातीर तांकां टेलरींग तरबेती दिवची आनी उपरांत मिशीन दिवन तांणी काम करन दिसपडतो ग्रास सोडचे बरें दिवचे करचें तांकां कानून माहीत दिवची हेल्थ कॅम्पां करची प्रत्येक जावन प्रायज तांकां दोळ्यांक शाय मांडल्या वेळार कॅट्रॅक्ट रिमुवल डेंटल कॅम्प असलीं कामां करचे मुखांतर मिस्सांव वावर करते आसात आमच्या ह्या जगडूर कोवेंतांत भविश्यान सांगता हेर 2 पाद्र्याप आसात तशेंच असलो वावर बಳ್ಳारीच्या हुयनाड गळ्ळी मनशे कडेन चलता गुलबर्गाच्या खडगंजी मनशे कडेन चलता हे आमचे भाऊ असले सकड कश्ट त्रास पंतावना आसात जाल्यार थंयसर असले मिस्सांव वावर उर्बेन हस्त्या तोंडान करते आसात त्या देखून बाबिशानाक आयचे दिसा सकाळींचे हे मीस भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी असलो वावर थंयसर ते करता आसतना तांकां आमचे उत्तेजनाचे 2 ताळयो दिवन तांचे पाडता पडया भोवनी भयणीनो असल्या दुर्बळ्या गांवांनी जर मिस्सांव वावर चलता जाल्यार ते तुमच्या काणिके वरवीं जे कितें हांगासर तुमी ब्रेस्ताराची काणी घालतात असल्या बऱ्या कामाक आमी उपयोग करता तुमकां हांगासर असलीं कामां दिसना जावंक पुरो पूण तुमकां येदूच कळीत आसचे प्रमाणे पिडेस्त हांगासर आयिल्ल्या वेळार घर बांदपाक आदार मागून आयिल्ल्या वेळार शिकपाक आदार मागून आयिल्ल्या वेळार जे कितें आमचे तावन जाता तें आमी तांकां दिता कोणाकच रित्या हातांनी पाटीन धाडिना आनी असलो एक वावर समाज अभिवृद्धी काम ह्या मिस्सांव गांवांनी चलता आनी तुमी दिवची उदारमनाची काणीक असल्या बऱ्या कामाक उपयोग करता तें तुमी समजूचें आनी मात्र न्ही ह्या तुमच्या उदारमनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच आमच्या सकाळीं सांजेच्या आनी दनपाराच्या मागण्या वेळार तुमचे बसत आमी मागता तुमकांच तुमी 2 ताळयो दिवन तुमचें बरें मन वाकणचें भोवनी भयणीनो आज आतां दुसरे मीस जाल्ले उपरांत 8:30 तावन 1 वरा पर्यंत हांगासर रक्तदान शिबीर आसा तुमी घरा वचून घट्ट ब्रेकफास्ट करन मागीर फिट्ट आसात जाल्यार ब्लड डोनेशन कॅम्पाक येवयेत वा हेरांकय तुमी प्रेरण दिवयेत जुबलेवाचें वर्स कुरपेचें वर्स आनी युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक आमी एक यात्रीक पॉयंट मांडून हाडला तुमी ह्या पवित्र जाग्यांक वचूंक खुशी व्हरतात जाल्यार तुमी आमकां भेटचें सडीत विवर आमी तुमकां थंयसर दितले काल दोनी विशयान सांगलें हांवें सांगलें ओके आज लिफ्टा विशयान सांगता लिफ्ट रेडी जाला तुमी लिफ्टार वचयेत खंय वेतात तकली आलेली तुमी खंय वेतात सर्गाक वचा सर्गाक वचें लिफ्ट आज रेडी जाला थंयसर तुमी ग्रट्ट लागीं वेताना सांत तेरेजाचें सर्गाक वचें लिफ्ट म्हणून बरयलां न्ही सेंट तेरेजास एलिवेटर टू
हेवन अर्थ कितें पळया पाद्रापान सांत तेरेजा भशेन सांगलें खाली 24 वर्सांची येल्ली आनी 15 वर्सां ती कॉवेंताक भरती जाल्ली 15 वर्सांक कॉवेंताक भरती जावंक ना आनी त्या देखून आपूण कॉवेंताक भरती जाताच म्हणून रोमाक गेल्ली ती फ्रांसांत रोमाक वचून पाप साहेबा लागीं परमिशन मागता परमिशन बाप साहेबान दिवंक ना तो म्हणलो जर देवाक खुशी आसा जाल्यार तूं वेतेली म्हूण ती गेली आनी 2-3 वर्सांची आसतनाच हें तेरेज चिंततालें म्हाका सांतीन जायचें म्हूण म्हाका सांतीन जायचें म्हूण आनी सांतीन सांत म्हणटना आमी चिंतचें आसा जायते मागणे करीचे त्याग करीचे दंडोवणी करीचे उपास करीचे आनी सांत तेरेजाच्या मोती ती अशेंच आसलें आनी सांत तेरेज म्हणटा अरे हांव आनीक ल्हान भुरगें म्हाका हें पुरो करूंक जायना लांब लांब मागणे करूंक उपास करूंक त्याग करूंक म्हाका जायना कित्याक हांव आनीक ल्हान भुरगें त्या देखून म्हाका एक सोंपी वाट सोदून काडची सर्गाक वयची आनी तो वळच्या काळार लिफ्टां आयिल्ली मात्र सांत तेरेजाच्या काळार लिफ्टां आयिल्ली मात्र नाजाल्यार माळयेक मेटां सोडून वचचें त्या देखून ती म्हणटा मेटां सोडून वेचें तितलें त्राण म्हाका ना कठीण वाट धरन सांतीन जावचें म्हाका जायना त्या देखून हांव एक सोंपी वाट लिफ्टरेची वाट हांव सोदून काडटा म्हूण आनी तिणें सोदून काडिल्ली वाट जावन आसा तीच लिफ्टाची स्विच दामल्यार जालें आमी खंयचे माळये वचूंक जाय थंय वचून पावता सांत तेरेजाच्या लिफ्टा भितर रिगा लिफ्टाच्या दारवटार रावून एक फोटो काडा ताचे उपरांत भितर वचा आनी सांत तेरेजाची जिणी थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटली मात्र न्ही ह्या जुबलेबाच्या वर्सा आमी कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें चार्ट ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन आनी आमकां आयिल्लीं इतलीं स्पर्धीक आसात की तांणी सोडयल्लीं तुमी स्टारां पळयल्लीं वरियर दोरी आसल म्हणलें बरी एकाच्याकी एक उंच म्हणलें बरी थंयसर सिलिन्स चार्टांय आसात एकाच्याकी एक उंच म्हणलें बरी तांचेर एक दिश्ट घाला आनी अशें मोरये सांत तेरेजाच्या वाटेन सर्गाक लिफ्टर वचूंक आमी प्रयत्न करया देव बरें करूं आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळका जेजूचेर फाती आनी बरोसो दवर जायत ती ते सवा इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या हे सर इरादे ताच्या पांया ताळी आमी बावडताना दवरया जें कितें बावडताना आमी मागता खंडीत जावन आमी घेता आनी आज विशेश रितीन सर वैजां खातीर धाकटेरां खातीर नर्सां खातीर आनी जे कोण पिडेस्तांची जाणट्यांची घरांनी हॉस्पिटलांनी साकरी करतात तांचे खातीर विशेश रितीन आमी मागया हेरांची सेवा करचें तितलें सोंपें काम न्ही कश्टांचें त्या देखून तांकां जाय आसलें तिरासन सांगता आस बळ त्या देवान दिवच्याक त्या बराबर जायत्यांक आमी मागणी बसयल्ली आसात हांगासर नव्यान येता म्हणटना म्हजे खातीर मागा म्हणलें जायत्यांनी आसा तांचो उडास काडया तांचे खातीर आमी मागया विशेष रितीन सर पिडेस्तांचो आमी उडास काडया विविध रितीच्या पिडेन वळवळून आसात थोडी आज ऑपरेशन तांकां जावचें आसा थोडी तांच्या रिपोर्टां राखून आसात जायतीं खाजरी जोडी भुरग्याच्या देण्याक मागोवन आसात आनी अशे विविध गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागचें आनी थोडो वेळ मौनपण सांबाळचो प्रार्थुया
ये बगेवोन जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिंगूक उरलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतेल्या सकडान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमच्या तशी आमची पदकां गोस आनी आमकां काळणी पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें. ये अज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळची दीस घाल म्हूण तुजे मुखासर पडोवन आमी मागता. तुजे तितले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सुद्दां सर्वता. आमेन. एक घडी बर मौनपणी जेजू बाळकान केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्घ दिवया. जायते मागलेले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. आमकां आमच्या कुटुंबांत त्या देखून जावंक पुरो बरी भलायकी, बरें काम, बिझनेस यशस्वी आनी अशें विविध रितींनी मागले उपकार मेळ्ळ्यात. त्या सर उपकारां खातीर त्या जेजू बाळकाक अर्घ दिवया. ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घ भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अज्या पंचाय म्हाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूंक दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजो जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. म्हज्या फाटल्यान तुमी हे मागणें करचें. जेजू तुज्या मिसावा वेळी तूं गूण करीत गेलोय. आमच्या पिडेक लागून आमच्या जिवितांत निरासपण, एकसुरपण, असायकपण आमकां दोस्ता. आमकां तुज्या कृपेच्या आदारान बर. आमचे कश्ट नस जावंक सोडी नाका. आमच्या आत्मीक प्रगती खातीर, फातकांच्या पारीकपणा खातीर आनी हेरांच्या बरेपणा खातीर समर्पक आमकां घटाय दी. आमची जतन घेवच्या सर भलायकी शेतांतल्या वावरड्या पासत आमी मागता. तांकां तुवें तुजी गूण करची हातान जावन विसल्याय आसता. तांकां सुस्निकाय, समाधान, शांती आनी तांची सेवा निस्वार्थपणी करूंक धैर्य आनी बळ दी. आमेन.
आशीर्वाद मागून तकली बगायान स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना Jesu, buci dukasa, usli tuwe barka Jesu. Bergeri ratai maka barka Jesu, buci dukasa, usli tuwe barka Jesu. Bunda Jesu, barka Jesu. Berkali huklap dukasa Jesu. Bunda Jesu, barka Jesu. Berkali huklap dukasa Jesu. Berika di satu wis maka sulilo. Bergegi maka tu wis bores dilele. Berika di satu wis maka sulilo. Bergegi maka tu wis bores dilele. Musuh musuh tu balu Jesu. Musuh tu balu Jesu. Mukai putra suwe ampar muria shirwati amka. Bagian kursaचे गुरुहण्य और आमकां आमच्या लसणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानपण सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपासारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारी हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या या योजनाक जर एकलो आपूण वणटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचे. तर तुम्ही गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.